गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्तिका कुलकर्णी. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. गिरी महामार्गार कोयर व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात. एकल्याक जागेरूच मरण, 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल. फुडलो तपास सुरू. टाळ मृदुंगाच्या तालार भूपराज गजर करीत विठ्ठलापूर सांखळे वीरभद्र जालो. उमेदीन आनी भक्तिभावान वीरभद्राचो थरार पळोवपाक व्हडा प्रमाणांत लोकांची गर्दी. काणकोण वाठारांतली हेडगी गोरवां आतां व्हरतले गोशाळेंत. गोरवां रस्त्यार भोंवतना दिसून आयल्यार धन्याक भरचो पडटलो. 1000 रुपयांचो दंड. नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकाराची म्हायती. म्हापशा पालिकेन वाडयल्लो पे पार्किंग शुल्क केलो कमी. थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत पालिकेन घेतलो निर्णय. कॅप्टन विर्यातोच्या भारतीय संविधान आड केल्ल्या विधानावेल्यान राजकीय वाद. विर्यातो आड भाजपान केली वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळ नोंद. आणि न्यू आनी वास्को रेल्वे दुपेटीकरणाचे काम चालू असताना कोसळ्ळें घर. घरात कोण नाशिल्ल्यान टोळी जिवीतहानी. बाकीच्या घरांक धोको. आता खबरो विस्तारान. थियेशान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी राष्ट्रीय महामार्गार भिरांकूळ स्वय अपघात जालो. ट्रकाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचे ट्रकावेलें नियंत्रण गेलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावेल्यान सर्व्हिस रस्त्यार उमटलो. ह्या अपघातान एकल्याक जागेरूच मरण आयलें जाल्यार हेर 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर आझिलो हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांची माळ सुरूच. बुधवारा फांतोडेर थियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी महामार्गाचेर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो. ट्रकाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचे ट्रकावेलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावेल्यान सर्व्हिस रस्त्याचेर उमटलो. ह्या अपघातान एकल्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर आझिलो हॉस्पिटलांत दाखल. फुडलो तपास सुरू. आमकां बरोबर सकाळी मॉर्निंग बरोबर आमकां कॉल आयलें की एक कंटेनर पोर्टन फ्रॉम हायवे टू सर्वीस रूट नियर गिरी क्रॉस. सो इमिडिएटली आमचे MRT हेच गाडयेन आमी टर्न आवट केलो आमच्या स्टाफा सगळं आनी आमी रेस्क्यू ऑपरेशन थंय स्टार्ट केलें. पयलीं आमकां अशें ऑब्जर्वेशनाक अशें आयलां की पयलीं तेंच्यांनी खड्डो सायडीक काडलेलो. आमकां पर्सन थंय 2 दिसले. ओनरूय आशिल्लो पूण तांकां तें शक्य जालें ना काडपाक. सो आमी ल्युमॅटीक वापरलें. त्या नंतर आमचें चॅक लावन पळयलो जाल्यार तें कशें जालें ना. सो आमी खणपाक परत स्टार्ट केली. ती बॉडी लूज करपाक म्हणजे तेजे हड्डे जे आसले तेजी वयली जी हें आसली तकली तेजी भायर आशिल्ली आनी एंटायर बॉडी तेजी भिजून कंटेनर आसली. बरोबर ते कंटेनराच्या तकलेच्या हेका बरोबर ती ट्रॅप जाल्ली. सो आमी तो वणो जो आशिल्लो तो लूज करता करता ती बॉडी टक्कन सुटली. आमी ताका भितुरल्यान कंटेनर भितुरल्यान ताका आमी रेस्क्यू केलो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेचर आनी 108 आमी तो हँड ओवर केलो. ती पुलीस आमी घालन करे म्हणून म्हापसा पुलिसान ताका हँड ओवर केलो. एक्झॅक्ट आतां लोकल बॉडी कडल्यान काडा कितें 5 पूण आमकां कॉल आयला संक ते गार्बेज ट्रक तो ताचो ओनर तो थिवी रावतालो सँड्रीक म्हणून आनी तो थिवीच्यान गाडी सुटोवन ती पणजे वयताली गार्बेज कलेक्ट करपाक. येतना गार्बेजाची आसली वयल्या कंटेनर ती फुडली एंटायर बॉडी तोच भायर पडला तेव्हा पणजेच्यान ती परत म्हाका कांय रिटर्न येतालें आसता. थंय आयडेंटिफायड फक्त 2च पर्सन मेळ्ळा. बाकीचे लोक म्हाका इंजर्ड एक मायनर 18 इयर्स तो महेश मरांडी म्हणून 18 इयर्स. सो तो फर्दर मेडिकल ट्रिटमेंट तो सध्या आजिलो एडमीट आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गिरीच्यान स्नेहा असोटीकर.
काणकोण वाठारांतली हिडगी गोरवांक आतां गोशाळेंत व्हरपाचो बंदोबस्त केला. पालिका वाठारांत हिडगे गोरवांक धरून तांकां गोशाळेंत धाडून दितले अशी माहिती काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारांनी दिली. हिडगी गोरवांक लागून काणकोण बाजारांत येरादारीक लेगीत आडमेळी जातात. देखून जाणी आपली गोरवां बेवारस रितीन सोडल्यात त्या गोरवाच्या धन्याक 1000 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो अशें नगराध्यक्षान कळीत केलें. विशय आसा हा गोरवांचो. जी गोरवां जी बाजारां भोंवताय किंवा रस्त्यार भोंवताय जी गोरवां आसाय पळय ती गोरवां लागून खूब प्रॉब्लेम जातालो. म्हणटच आमी फाटीं दिसा आमचे गोशाळे दिल्ली हें केल्लें लेटर केल्लें व्हरचें म्हणून गोशाळेन जी शेड नासलेली आतां तेमी 2 शेडी बांदल्या खोतीगांवांत. एक शेड पंचायती दवरला आनी एक शेड आमकां नगरपालिकेन दवरला. त्या शेडीक आतां आमी कितें केलां लेटर केलें तेमकां जी गोरवां आसा ती धरून व्हरची म्हणून. तशेंच पोलिसेक लेटर केलें आसा तेमकां धरून व्हरता आसतना कोणी हें करता जाल्यार तेमकां प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून. काल चीफ ऑफिसरान पयर चीफ ऑफिसरान लेटर केलें तेमकां. आनी रस्त्या वयली गोरवां जितली आसा तितली थिंग व्हरची. आनी जवळ जवळ एक गोरवां फाटल्यान तेमकां 150 रुपया मेळटले गोशाळेक. हय. आनी तेमगे ते एनिमल हजबंड्री थ्रू गव्हर्मेंटा थ्रू मेळटा तेमकां. आतां तेमगे एनिमल हजबंड्री तेमगे आजुनूय जावची आसा पूण तेमी तेमकां गोरवां व्हर म्हणलाय. आज सान वयल्याच्या डेटीसान फुडली तेमगेले आमी तेमगे पे करतले म्हणून. हय. हेजे फुडें रस्त्यार गोरवां उरपाना म्हळ्यार आतां गोशाळे जबाबदार ती. आनी जर चुकोन घरान प्रायवेट गोरू रस्त्यार येयलें कितें येयलें तर त्या गोरकाराक म्हाका एक सांगपा जाय रस्त्यार येतकीर तें जर गोरू धरलें तर त्या हेका 1000 फायन आसा. मालका 1000 फायन आहा. हें गोरू आपल्याले तुमी धरून वयले म्हणून. तेन्ना त्या मालकांनी निदान गोरवां रस्त्यार सोडची न्हू. हिंदू धर्माक गायेक गोमाता म्हणटा पूण ह्यो गायो रस्त्यार आसताल्यो. सगळे गोंयभर ह्यो गायो रस्त्यार आसता तांकां आमी स्ट्रीट कॅटल्स म्हणटा. प्रामुख्यान आमी जेन्ना काणकोण बद्दल उलयता काणकोणाक खुबशे अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा जे स्ट्रीट कॅटल्सां लागून ह्या रस्त्या वयले गोरवां लागून खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले. खूब जाणां मारय लागलेले आसा. आतां ह्या फुडें काणकोणच्या रस्त्याचेर ह्यो गोरवां दिसची ना अशें काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार हांणी सांगलां. रमाकांत नायक गांवकार हांणी फुडें अशें सांगलां की एक गोशाळा जाता खोतीगांव काणकोण हांगा आनी ह्या गोशाळेक हेंचो एग्रीमेंट केल्लो आसा काणकोण पालिकेन की ती गोरवां त्या गोशाळेन सगळे ते धरून व्हरतले. आनी तरी पूण जर तर खंयी गोरवां दिश्टी पडली तेंच्या कानाक टॅग आहा त्या टॅगा वयल्यान त्या मालका वळखतले आनी मालकाक 1000चो फायन पडटली. ह्या हितूंतल्यान दोनूय गोश्टी जातल्यो. सिरियसनस येतली गोरू पोसप्या आपली गोरू रस्त्यार सोडची न्ही म्हणून एक गोरवांक प्रॉपर आश्रय मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर बबेश बोरकर. भारत जेन्ना स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना गोंय मुक्त जावंक नासलें. मात गोंय मुक्त जाले उपरांत भारताचें संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मारलें. हे काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विर्योतेचें विधान सध्या गाजता. ताच्या ह्या विधानाचो भाजपान निशेध केला. तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन विर्यातो आड कागाळूय नोंद केल्या. दुसरे वटेन विर्यातोचे उलयलो ते सारकें तातूंत कांयच चूक ना. भाजप ताच्या विधानाचो अर्थाचो अनर्थ करता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. भारताचे संविधान गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून मारला अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केल्लें. ह्या विधानाच्या फाटभुंयेर सध्या गोंयचें राजकारण बरेंच तापलां. भाजपान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांचे आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळूय नोंद केल्या. Was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आमी लिबरेट जाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता दॅट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी. आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणे डिसाइड केली म्हणे. काल उलयता आसतना काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटान रेस केलो विच इज व्हेरी सिरियस विच अपियर्स टू बी लिटल एंटी नॅशनल. कित्याक प्रत्येक कॅन्डिडेट जेन्ना नॉमिनेशन पेपर फायल करता तेन्ना ओथ घेता. हांवें ओथ घेतलो की आय एम बाउंड टू प्रोटेक्ट टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हे इन बेसिक प्रिंसिपल आसा. सो कॉन्स्टिट्यूशनाक प्रोटेक्शन दिवप, कॉन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट दिवप आनी कॉन्स्टिट्यूशनाक कडल्यान बाउंड जावंक घेवप हे प्रत्येक कॅन्डिडेटाचें कर्तव्य. काल ताणें एक स्टेटमेंट केलो विच इज सरप्रायझिंग एंड शॉकिंग. ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा. ताजे कोंकणीन सारकें सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकारांच्या माथ्यार मारलें.
And if these words are coming from Congress candidate Viriato Fernandez, and what he wants to say, our party president has already petitioned the Election Commission of Goa and the Election Commission of India. We have handed over a letter, all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over in the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement, which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the Constitution. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विर्येतोचे विधान म्हणल्यार गोंयकारांचो आनी सुटके झुजाऱ्यांचो अपमान अशें म्हटलां. कॅप्टनान जाहीर माफी मागची अशें विधान मुख्यमंत्री सावंत हांणी केलां. इतले मजगतीं काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी विर्येतोच्या विधानाचो चुकीचो अर्थ भाजपा लायता. ताच्या देशभक्ती विशीं प्रस्न करपी तुमी कोण असो प्रस्न भाजपाक केला. म्हाका दिसता सावथ गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्येटो ताका कदाचित इतिहास गोंयचो खूब कमी खबर आहा. कारण 14 वर्सां पयलीं हो गोंय हें उसरा स्वतंत्र जालें. ताका उसरा स्वतंत्र दिवपाक स्वता काँग्रेस जबाबदार आसा. 1947 भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत पुराय देशांतले सगळे विभाग जे आसले सगळे स्वतंत्र जाले. काही एक्सेप्ट म्हणजे इश्यू डिस्प्यूट उरल्या कारणान, पण गोंयाक मुक्त जावपा खातीर चक्क 1961 उजवाडचें पडलें आनी 14 वर्सां उशीर लागलो. जो स्टेटमेंट करता की गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लादलें म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. म्हणजे हाका खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन हांगासर फॉलो करपाक जाय आसलें तें कळना. हातूंतल्यान तेजी मानसिकता कितें आसा पळय ही समजता. गोंयकारांनी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंटा कडेन पळयता आसतना सिरियसली पळोवपाची गरज आसा. ताणें त्या स्टेटमेंटांत सांगलें की आपूण राहुल गांधी कडेन गेल्लो, आपल्याक ड्युअल सिटीजनशीप वेगवेगळ्यो गजाली उलयलो. म्हणजे खंयच्या वाटेन वता हें म्हाका कळना. आनी वयल्यान आरोप करतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचो प्रयत्न करतात. मुळात हाची बेजूच जी आसा पळय न्हू, ही बेज हाका भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नाशिल्लें हें हेज्या स्टेटमेंटा वयल्यान क्लियर जाता. हांव तेज्या स्टेटमेंटाचोय निशेध करता, ताजोय निशेध करता. म्हाका दिसता गोंयांतल्या लोकांक भारतीय नागरिकत्व मेळपा खातीर जेन्ना आमी इंडिपेंडंट जाले तेन्ना लोकांनी जो उत्साह मनयलो, जल्लोश मनयलो की हय आमी भारत देशांत सामील जाले, आमी ह्या स्वतंत्र भारताचे नागरीक जाले, हें सांगपाक लोकांकूय प्रावड फील जालें. बट आयज 60 वर्सां उपरांत सुद्दां असल्या मानसिकतेचो विचार करप हें चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी म्हाका दिसता तेजी जागा ताका दाखोवची पडटली. आनी गोंयकार हे हुशार आसात आनी सावथ गोंयांतले विशेश करून लोक, इंटलॅक्च्युअल लोक ह्या स्टेटमेंटा कडेन पळयतना सिरियसली पळयतले. आनी हांव तर म्हणटा की तेणी ह्या स्टेटमेंटा खातीर गोंयकारांची माफी मागची पडटली, फ्रिडम फायटरांची माफी मागची पडटली, ज्यांच्यानी हो भारत गोंय मुक्त करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आनी देशभरांतल्यान कितलेशेच 15 ऑगस्ट 1955 परत एकदा याद कर, पत्रा देवी वयले ते स्मारकाच्या कडेन शहीद जाल्ल्या त्या स्वतंत्र सेनानी याद कर. हे हेंचे म्हणपाकच तेंच्यांनी शहीद आपले शहीद जे जाल्ले पळय न्ही, आमकां गोंय हें विलीन करपा खातीर जाल्लें. ह्या सारकेल्या लोकांचे हे स्टेटमेंट आयकपा खातीर न्ही. ताणें तेजें कांय चुकीचें तो उलोवंक ना. ताका मिसकोट केला खंय तरी खंय तरी मिसकोट केला. हय मिसकोट काय अरे ही वॉज अ मॅन ऑफ द आर्म फोर्सीस. भारत देश राखपा खातीर ताणें कारगिलात काम केलां. त्या मनशाचेर तुमी इंटेग्रिटीचे डावट काडटात. हू आर यू? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा प्रचारा वेळार केल्ल्या भाशणांतली भाजपान कांय उतरां फिरोवन वादाचो विशय तयार केला. हांवें सदांच भारताच्या संविधानाचो आदर केला, हांवें कितें वादग्रस्त विधान केलां ताचेर भौशीक चर्चा करपाक तयार आसा म्हणून कॅप्टन विर्याटोन मुख्यमंत्र्यांक आव्हान केलां. हांव केन्ना प्रेस नोट वाचिना. प्रेस नोट आमी आयज सकाळीं रिलीज केल्लो, रिबटिंग ऑल वॉट चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचे ट्राय टू ट्विस्ट एंड टर्न. आणि हाका आमी हेडिंगूच दिलें, डोंट ट्विस्ट एंड टर्न माय वर्ड फॉर पॉलिटिकल गेन, लेट अस हॅव ओपन डिबेट. हे हांवें चॅलेंज केल्लें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, वॉट एवर आय हॅव स्पोकन येस्टरडे, in what context, at what place, it is in public domain. आणि हांव चॅलेंज करता चीफ मिनिस्टराक आनी ताची जी टीम आसा पळय ती,
choose the date, choose the time, choose the place. I am ready to come and debate. Not only on the murder of constitution, what you are trying, also on crime, law and order problem, unemployment, crime against women, 3 linear projects, destruction of our environment. असे खूपशे मुद्दे आसात. ड्रग्स, मर्डर, रेप्स, हे सगळे मुद्दे परते विचारता. परते तांकां विचारता म्हण दे आर रेटल. Wherever we are going, they are getting a positive, tremendous response. And तांचे intelligence on तांकां सांगला. They are getting rattled and ह्या खातीर they are trying to pick selectively some words from my speech yesterday, twist, turn and try to divert the focus of the people. जे मुद्द्याचेर आमी आयज हायलाइट केल्या पळय. काँग्रेस फक्त गोंयांतल्यानच न्ही जाल्यार पुराय भारतांतल्यान भारतीय संविधान नाकारपाक सोदता अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस हांणी भारताचें संविधान गोंयचेर थापलां अशें विधान सोमारा एका प्रचाराच्या जाहीर सभे वेळार केल्लें. त्या विधाना वयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीचेर संबंदीत आरोप केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपा छत्तीसगढांत लोकसभेच्या प्रचार सभे वेळार उलयताले. भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है. पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे. अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता. वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है. ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा. ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है. बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया. भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है. उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है. ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की. कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है. आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग. सोमारा प्रचार करतना आपणे केल्ल्या विधानाचो प्रधानमंत्र्यान आपणाक जाय तसो अर्थ लायला आनी छत्तीसगडांतल्या सभेत ताचो उल्लेख केला. गोंयांत आशिल्ली बेरोजगारी, कोळशाचे हब करपाक चालू आशिल्ले षडयंत्राचेर तशेंच काँग्रेसीच्या 8 जाणांच्या अपात्रतेचेर कित्याक उलयना म्हणून कॅप्टन विर्यातोचो प्रधानमंत्र्यांक प्रश्न. पुराय देशांतले मेळून भाजपाचे 18 कोटी कार्यकर्ते आसात. तांकां प्रधानमंत्र्यान सैन्यांत भरती जावपाक प्रोत्साहीत करचें म्हणून कॅप्टन विर्यातोचें प्रधानमंत्र्यांक आव्हान. I have just been given to understand that the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has taken cognizance of my speech yesterday during my campaign trail in South Goa constituency, in which he, like the Chief Minister of Goa, has twisted and turned certain portions of my speech and misinterpreted. And today he has made a mention of that during his speech in Chhattisgarh. I want to tell the Pradhan Mantri that what about all the other issues that we have been asking the BJP, all the issues that you have promised the people of Goa, be it unemployment, be it coal hub, be it the 3 linear projects by which you are turning Goa into a coal hub for the benefit of your crony capitalist friends. I also want to ask him that Niti Aayog recently released a report where it declared Goa as having the highest unemployment percentage. I also want to ask the Pradhan Mantri
You are challenging a soldier who has served for 26 years in the Indian Navy. When I entered the Indian Navy, I took oath on the very constitution that you are trying to change, amend, which your minister has claimed. If you have love for the country, you claim to be having 18 crore members of the Bharatiya Janata Party. There is a severe shortage, official shortage in the Indian Army, in the armed forces. Why don't you encourage your Karyakartas to join the armed forces? That will show whether you're patriotic or non-patriotic. It's an open challenge to my Pradhan Mantri. शांतीनगर न्यू आणि वास्को वाठारात रेल्वे दुपट्टीकरणाचे काम चालू असताना घर कोसळ्ळें. कांय दीस पयलीं ह्या घराक वेरयो गेल्ल्यो, ताका लागून घरांत कोण राव नाशिल्लो. देखून सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. मात कोसळिल्ल्या घरा फाटल्यान आनीक 2 घरांक ह्या रेल्वे दुपट्टीकरणाच्या कामाक लागून वेरयो गेल्यात. ताका धोको निर्माण जाला. देखून कामां करतना सांबाळून करची म्हणून थळाव्यांची मागणी. माझ्या फाटल्यान जे पळयता खंय तरी जे हिलार घर आहलेले आनी हांगा डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसलेलें आनी ते घराक जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम जेन्ना हांगा चालू आसलेलें तेन्ना त्या घराक खंय तरी क्रॅक येयलो आनी आयज ते घर जेन्ना तो क्रेन आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती खंय तरी हील जेन्ना ते फोडटाली कित्याक खंय तरी तेंचें कंपाउंड घालपा खातीर तेन्ना ते घर वयल्यान कोसळ्ळें. आनी जे आतां आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की हे घरान खंय तरी क्रॅक येयल्लो म्हणून ते कोणूच रावनासलेले आनी जो क्रेन ऑपरेटर आसलेलो खंय तरी तेकाय कांय जावना म्हणजे कोणाकूच कांय इंजरी जावना. पूण आतां जे हांगाले लोक आमकां सांगता की तेंचे जे ते घरा फाटल्यान जी आनी 2 घरां आसा ते घरान लोक रावता आनी त्या घरानूय क्रॅक येयलेले आसा आनी तांकां खंय तरी डावट आहा की हेवूय घर खंय तरी तेवूय जे डबल ट्रॅकिंग कामात कोसळोंक शकता म्हणून खंय तरी तेंची मागणी आहा की खंय तरी हेचेर खंय तरी तेंच्यांनी काम जें आसा तें खंय तरी चिंतून करचें. कित्याक ती घरान ह्या घरान तरी कोण रावनासतलो पूण जे फाटली जी 2 घरां आसा तितून खंय तरी लोक फॅमिली चडशे म्हणल्यार चड लोक रावता, भुरगीं रावता आनी व्हडली फॅमिली आहा तेंची ती आमकां सांगताली की खंय तरी गव्हर्मेंटान जेन्ना हें काम करता खंय तरी लक्ष दिवन करचें. वास्कोच्या गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम. विठ्ठलापूर सांखळे नामनेच्या 100 दिसांच्या चैत्र उत्सवातले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आनी भक्ती भावान मनयलो. हातान धारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भूपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. ह्या वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रींची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाली. चैत्र उत्सवातल्या निमण्या राती दशावतारी नाट्य मंडळ वीरभद्राचो भाग नाटकांतल्यान सादर करता. वाळवट न्हंये देगेर आशिल्ल्या देवळांत ह्या वीरभद्राक खाशेले वेशभूषेत सजयले उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाय देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता. थंय ताच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता. ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रींची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता. प्रभावळ बांदल्या उपरांत वीरभद्र मदेगांत दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता. देवाक पांयां पडटा. ते उपरांत ताच्या 2 हातांनी धारेच्यो तलवारी दिता. बांकड्याचेरूच तलवारी नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता. मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाच्या वर्तुळाक उजो लायता. वीरभद्र बांकड्या वयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोंवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता. थंय थारावीक फेरयो मारले उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवांत धांव मारता. मुख्य माटवांत जमिल्ल्या व्हडा संख्येंतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पखवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको थारीत माटवांत नाच सादर करता. मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भूपराजचो गजर चालूच आसता. हातांतल्यो धारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो. वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रींच्या रथाची मिरवणूक काडली. ह्या वेळार देवस्थान समितीचे पदाधिकारी, आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो रथ ओडले उपरांत ह्या उत्सवाची विधिवत सांगता जाली. सगळ्यांची परंपरा आशिल्लो हो चैत्रोत्सव जो दसमीन सुरू जाता आनी तो हनुमान जयंती म्हणजे चैत्र पौर्णिमेन ताची समाप्ती जाता आनी ह्या समाप्तीचो
सामको शेवटचो भाग म्हणजे म्हत्वाचो ताका एक धार्मीक अधिश्ठान आसा तो म्हणजे वीरभद्र अवसर. फाटली साबार वर्सां शिरोडकर जी फॅमिली आसा साखळी हे जे धार्मीक अधिश्ठान तांचो तो जो हो वैजीक वीरभद्राचो अवतार आसा तांच्या फॅमिलीतर्फे हो साखळेच्या आमच्या विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणान घडून येता. सकाळच्या 4:30-5 वरांचेर एक वेगळोच अनुभव आमकां विठ्ठलापुरान दिश्टी पडटा. तो महादेवाचो द्वारपाल तीग जाण, एक वीरभद्र, दुसरो नंदी आणि तिसरो मुळकेश्वर. द्वारपाल ते म्हणजे रक्षक महादेवाचे समजलें. आणि ते रक्षक जे आहा न्ही तांची परवानगी घेतल्या शिवाय तुज्यान भितर वचूं नजो. हो वीरभद्र आहा न्ही तो ताचो रक्षक. हेतून दाव्यान वीरभद्र, उजव्यान मुळकेश्वर आनी फुडें नंदी हे ताजे साधन हे तुजें वाहतूक करलें नंदी. पण तातूंत भितर ताजे जे हो जो तयार जाला न्ही ताजी स्टोरी आसा. बिहाफ ऑफ लग्नाच्या वेळार ताजो अपमान केलो बायलेचो पार्वतीचो अशी ताजी आसा. म्हणून ताज्या मांवाक मारपा खातीर ताणें महादेवान हें केल्लें आहा व ताणें आपल्या हाजें शीर हाडलें. हें हांगासून सुरू आहा. आतां तो कितली वर्सां हो वीरभद्र म्हणटा तो हांगासलो न्ही आमचो, हो कर्नाटकांचो. आतां म्हाकाच वर्सां जालीं आतां 61-62 वर्सां जालीं. हो हाजो बापूय रोहिदास आनी ताजो बापूय म्हणजे हाजो आजो. आज्याच्या वेळार आमी हात घालूंक ना. बापायच्या वेळार चालू जालें तें आतां जवळ जवळ 61-62. पूण ताजी एक ठरावीक खुबी आसा आनी डेंजर तो. हे बाकीच्या कडेन गोंयांत खूब हे जाता वीरभद्र सगळे जाता. हो रवींद्र भवन नाचता, शिगम्याक नाचता तो वीरभद्र न्ही. तो सुटत जाले एकदां जर हातांसून जर ताणें जर वावरूंक सुरवात केली तर हांगा कोणूच रावचो ना आनी ते काडून घेणें मोठी कठीण. दुसरी गोष्ट अशी ताजी शस्त्र आसा तो पिडे किंवा लाकडी काठयो हे दिवं येता. कारण कायद्यान ते बसना शस्त्र धाडटा दिवचे हे करपाक. कित्याक टाडा एकटो आसा. ताजे शिवाय कोणाक लागले ताणें फाल्यां सगळें कॉम्पन्सेशन मागूं शकता आपल्या कंपनीन कितें मागीर ते कोर्टाक तरी. पूण आतां आमी कितें करता हें प्रोटेक्शन म्हणून ताका जबाबदारी म्हणून आमी आमकां लागल्या कामां येता समजलें. पूण सोड ताजी वेवस्थीत काडून घेवपाची जबाबदारी म्हजे कडेन आतां पर्यंत सोंपयल्ली आसा. म्हणजे ते बरे भशेन हें जावचें सगळ्यो. आनी वीरभद्राची आतां लास्ट ही वीरभद्राची म्हणजे चैत्री. आतां ताज्या हाज्यान पयलीं मागीर ते सांगता कोणें जितो मारलो ताका वीरभद्रा भायर आयलो ते काय आमी नको. आनी ह्या गोश्टी खूब पयलींची गोश्ट ती. पूण हो कर्नाटकांचो. हाका जवळ जवळ 400-450 वर्सां जातलीं समजलें. आतां हाज्या नंतर ते फुडें कितें जायत तें सांगूंक ना. इथपर्यंत बरे भशेन जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां जल्मदिसाची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी श्री प्रसन्ना घोटके, उद्देजक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक PVG ग्रुप. गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचो आज वाडदिवस. तांकां वाडदिवसाची हुनहुनीत परबी. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अशीच गोव्याची सेवा करची आणि तांकां देवान उदंड आयुश्य दिवचें अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.